ओबीसीक वगळून पंचायत वेंचणूक जाहीर करप समा जायना जर अनुसूचित जाती आनी जमातीक तशेंच बायलांक राखीवता मेळूंक शकता जाल्यार राज्य वेंचणूक आयोगान ओबीसीक राखीवता कित्याक दिवना असो प्रश्न पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हाणें केला। ओबीसी राखीवतेक पात्र आसा हे विशीं ह्यान पयलीं राज्य सरकारान पुरावे दिल्ले, तरी लेगीत ओबीसीक राखीवता कित्याक दिवना असो प्रश्न रोहनान केला। IIT प्रकल्पाक सांगेकारांचो तेंको आसा। सुमार 2000 कोटी रुपया खर्च करून हो प्रकल्प येता। मीन वेवसाया उपरांत IIT प्रकल्पांतल्यान व्हडा प्रमाणात रोजगाराची संद सांगेकारांक मेळटली असो दावो सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसाय हाणें केला। भाजपा सरकार पुराय गोंय विकपाच्या रस्त्यार आसा असो आरोप काँग्रेसीचो फुडारी संजय बर्डेन केला। पणजेन कसिनो लागीं जेटी बांदपाचें काम चालू आसा। संद मेळ्ळी जाल्यार भाजपा सरकार दर्यान घरां लेगीत बांदपाक फाटीं फुडें पळोवचें नात अशें म्हणीत बर्डेन तिडक उक्तायली। पंचायत मंत्री मॉविन गुदिनो हाचे कडेन संबंदीत आशिल्ल्या 5.50 कोटी रुपयांच्या वीज बिल माफी घोटाळ्याची सुनावणी 12 जुलय मेरेन फुडें धुकल्ल्या। सरकारी वकिलाची भलायकी बरी नाशिल्ल्यान लेखी युक्तिवाद सादर करपा खातीर आतां 12 जुलय दिसा ही सुनावणी फुडें धुकल्ल्या। गुदिनोन ह्या प्रकरणांतल्यान आरोप पत्राक आपूण गुन्यांवकार ना अशी सांगलां आनी गुदिनो वतीन याचिका दाखल करून गुन्यांव फाट्याच्या पुलीस डायरी न्यायालयात सादर करून ती सिद्ध करची अशी मागणी केल्ली। सरकारी वकील बेरेस्तार आपली केस सादर करपाची आशिल्लो, मात शेनवारा सरकारी वकील न्यायालयात हाजीर नाशिल्ल्यान सुनावणी फुडें धुकल्ल्या। पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन बाणावलेचो आमदार वेंझी विएगस आनी आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड हांचे सयत कोलवा दर्यावेळीची पळोवणी केली। कोलवा क्रिकाचें जाल्लें इरोजन ही एक गंभीर समस्या, ताचेर पर्यावरण तज्ञ तशेंच खातें पळोवणी करतले आनी ताचेर उपाय काडटले अशें खंवटेन सांगलें। तशेंच हे विशीं दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान उदका स्त्रोत खात्या कडेन हे विशीं उलोवन तें थांबोवपा खातीर काम सुरू करचें, जेणे करून इरोजन जावचें ना अशेंय खंवटे म्हणटा।
पुरातत्व खात्याचे कागदपत्राचे डिजिटलायझेशन करपाचे काम या 1 ते 1.5 वर्सां भितर पुराय करतले अशी माहिती पुरातत्व खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिल्या। हे खातीर 200 कर्मचारी काम करतले तशेंच पुरातत्व खात्याच्या कार्यालया भितर आनी भायर CCTV कॅमेराची गस्त वाडयतले अशी माहिती ताणें दिल्या। यान फुडें पुरातत्व खात्याचे कागदपत्रा कडेन गाळपणां करप्यांचेर खर कारवाय जातली अशी शिटकावणी ताणें दिली। कोलवा क्रिकीन गाणयारे उदक सोडपी वेवसायिकांचेर खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिल्या। भलायकी खात्या कडेन हे संबंधीत कागाळ करून वेवसायिकांचे उदक आनी लायटीची जोडणी कापतले अशें रोहनान म्हणलां। तशेंच इंटग्रेटेड बीच मॅनेजमेंट प्लान तयार करपाचें काम तशेंच आयकॉनिक बीच नोंदणीचें काम फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर तयार करतले अशें रोहन खंवटे हांणी म्हणलां। शिवसेनेन एकनाथ शिंदे हांकां नेते पदा वयल्यान काडून उडयल्ल्याचें पत्र बेकायदेशीर आसा आनी ह्या पत्राक कायदेशीर रित्या जाप दितले अशें महाराष्ट्राचे फुडारी दीपक केसरकर हाणें सांगलें। तशेंच आमच्या जापेक किकोत केल्यार फुडली भुमिका घेतले अशेंय केसरकार म्हणटा। तांचें हें कृत्य जितलें तांच्या पक्षाक सोबना तितलेंच हें लोकशायेक लेगीत सोबना अशेंय केसरकारान म्हटलें। उद्धव ठाकरे हांकां राष्ट्रीय काँग्रेस लागचें दिसता आसत जाल्यार तांचो हो भ्रम लेगीत एक दीस ना जातलो। आमी उद्धव ठाकरेचेर कसलीच टिका करचे नात अशेंय केसरकारान म्हटलें। शिवसेनेचे फुडारी संजय राऊत हांची ईडीन काल 9 वरां चौकशी केली। हांव आनीकूय ईडी कडेन चौकशीक वचपाक तयार आसा। हांवें गुन्यांव करूंक ना जाल्यार म्हाका भंय कसलो। म्हजी कितलीय चौकशी केल्यार जाता अशें संजय राऊत हाणें म्हणलां। पूण दुसरे वटेन भाजपाचे म्हणयारी किरीट सोमय्या हांणी संजय राऊत हांचेर आरोपाचेर आरोप केल्यात। संजय राऊताचे इतके घोटाळे आसात की तांकां आतां वाडटयले जाल्यार देवानूच ईडीच्या चौकशेन मात ते वाचपाक शकना असो दावो सोमय्यान केला। उदयपुरांत जाल्ल्या कन्हैया लालाचो खून करपी रियाज अटारी भाजपाचो वांगडी आसा असो आरोप काँग्रेसीचो फुडारी पवन खेरान केला। उदयपुरांत क्रूरपणान खून केल्ल्या प्रकरणांत मुखेल आरोपी भाजपाचोच वांगडी आसा आनी ह्याच कारणाक लागून केंद्र सरकारान ही केस NIA कडेन हस्तांतरीत करपा खातीर बेगोबेग हालचाली केला काय कितें असो प्रश्न विचारीत उतरांचे फार पेटयले।
महाप्रभू जगन्नाथ रथ यात्रेचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें दर्शन घेतले। दर वर्सा ओडिशांतले गोंयांत रावपी नागरीक हो धार्मीक सुवाळो आयोजीत करतात। देव जगन्नाथान सगळ्याच्या जिणेंत शांतिकाय, भरभराट आनी बरी भलायकी दिवं अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें म्हणलां। ह्या वेळार मुख्यमंत्र्यान देवाचें दर्शन घेतल्या उपरांत रथ ओडपाच्या प्रथेंत वांटो घेतलो। ही कार्यावळ पणजे मिरामार सर्कला सामकार जाली। राजकीय हेतान आमी आंदोलन करूंक नाशिल्ले ते खातीर मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जे पद्दतीन आमचे कडेन लेखी हमी मागयतात ती आमी दिवपाक शकनात। उपोशणा मजगती मरण आयल्यार जाता, पूण परतून सेवेन घेतले खेरीत आमी आंदोलन बंद करची नात अशी शिटकावणी पणजे आझाद मैदानाचेर उपोशण करपी आंगणवाडी सेविकांनी सरकाराक दिल्या। आंगणवाडी सेविकांनी बेगोबेग आंदोलन थांबोवचें आनी हाचे मुखार राजकीय पक्षा कडल्यान प्रेरीत आशिल्ल्या आंदोलनान वांटो घेवची नात अशी लेखी हमी दिवची नात अशें म्हूण आंदोलक सेविकांनी मुख्यमंत्र्यांची मागणी न्हयकारली। पोरूच्या आर्थीक वर्सा परस गोंयाक अंदू जून म्हयन्या मेरेन 67% चड जीएसटी मेळ्ळा। जून 2022 मेरेन गोंयाक 429 कोटी रुपया जीएसटींतल्यान मेळिल्ले। कोरोना महामारीच्या काळांत जीएसटीची येणावळ कमी जाल्ली म्हूण जून 2021 वर्सा गोंयाक 256 कोटी रुपया जीएसटींतल्यान मेळिल्ले, जाल्यार अंदू जूनांत 429 कोटी रुपया जीएसटींतल्यान मेळ्ळा। हे खातीर केंद्रा कडल्यान जीएसटीचो परतावो लेगीत चड प्रमाणांत मेळटलो। पर्यटनाच्या नदरेंतल्यान गोंयच्यो दर्या देगो संवसारभर फामाद आसात। सी अँड सन म्हूण ह्या गोंया कडेन पळयतात, मात गोंयच्या दर्या देगांची परिस्थिती सध्या पळयत जाल्यार तांची नितळसाण करपाच्या कामा कडेन सरकार कितल्या गांभीर्यान पळयता काय हो प्रश्न पडल्या बगर रावना। पणजे करंजाळीची दर्या देग सध्या प्लास्टिकाच्या कोयरान भरला। दर्यांत उडयल्ल्यो प्लास्टिकाच्यो बाटल्यो तशेंच हेर तरेच्यो कोयराच्यो राशी दर्या देगेर येवन पडला। दर्यादेग वाठार निवळ दवरपा खातीर सरकारान नितळसाणीचे खासा कंत्राट लेगीत काडला। हे खातीर सरकार त्या कंत्राटदाराक पयशे फारीक करता, मागीर इतले आसूनय गोंय कित्याक निवळ जायना असो प्रश्न थळावे लोक करतात। आजगावच्या लोकांच्या नळांक सप्तकांतल्यान एक फावट उदक येता, हेर बाकीचे दीस हे लोक झरीचें उदक वापरतात। आता ह्या झरी लागीं व्हिलाचें बांदकाम चालू आसा। ह्या प्रकल्पाक लागून झरीचेर हावळ आयल्या। ह्या प्रकल्पा आड न्यायालयान केस चालू आसा। अशें आसूनय प्रकल्पाचें काम नेटान चालू आसा। पंचायत तशेंच नगर नियोजन मंत्री लक्ष घालून हें काम बंद उडोवचें अशी मागणी ताणें केल्या।
फाटल्या 15 दिसांचो नियाळ घेत जाल्यार पावसाक लागून झाडां उमटून पडपाचें प्रमाण वाळपय आनी फोंड्यां नोंद जाला. हे खातीर 23 लाख रुपयांचे संपत्तीचें लुकसाण जालां. जाल्यार 46 लाखाची मालमत्ता वाचोवपाक उजो पालोवपी दळाक येस आयला, अशी माहिती गोंय उजो पालोवपी दळाच्या संचालनालया कडल्यान मेळ्ळा. हे उपरांत म्हापसा पणजे वाठारांत 33% झाडां पडपाच्यो घडणुको घडल्यात. ह्या 15 दिसांच्या काळांत 297 सुवातींचेर उजो पालोवपी दळान पावसाक लागून पडिल्लीं झाडां काडपाचें काम केलां. राज्यांत सध्या पावसाचो नेट वाडला, पूण फाटल्या वर्साचे तुळेंत अंदू आतां मेरेन 1.43 इंच उण्या पावसाची नोंद जाल्या. पोरू 1 जून ते 2 जुलय ह्या एका म्हयन्यात 39.3 पावसाची नोंद जाल्ली. अंदू वयल्या काळांत आतां मेरेन 37.6 इंच पावसाची नोंद जाल्या. ताका लागून फाटल्या वर्साचे तुळेंत अंदू पावस उणो पडला. आतां मेरेन केपें केंद्रांत सगळ्यांत चड म्हळ्यार 53.22 इंच पावसाची नोंद जाल्या. पेडणे केंद्रांत 45.66 इंच पावसाची नोंद जाल्या. केप्यां सगळ्यांत चड 53.22 इंच पावसाची नोंद जाल्या. सांगे सगळ्यांत उणो म्हळ्यार 30 इंच पावस पडला. हरशीं वाळपय सगळ्यांत चड पावस पडटालो अंदू आतां मेरेन 35.7 इंच पावसाची नोंद जाल्या. मॉन्सूनाचो एक म्हयनो पुराय जाला, पूण फावुशा प्रमाणांत पावसाक नेट ना. मोर सवण्यांचो राजा आनी लोकांच्या काळजांत घर करपी एक अपरूप. अशेंच एक अपरूप गोवा वेला मौला वाड्यार आसलें. मुन्ना मोर ह्या मोराक धर्म जात कात कांयच लागनासलें. ताका फकत मनशां जाय आसलीं. मात जेन्ना सगळ्यांच्या लाडक्या मुन्नान आपलो जीव सोडलो तेन्ना पुराय गांव दुख्खान बुडलो. पळयात गोमंतक टीव्हीचो हो खास रिपोर्ट. रस्ते खणपाक बंदी आसून लेगीत आजून जाय थंय रस्ते खणपाचे प्रकार चालूच आसात. फाटले कितलेशेच दीस जाले वेळसाव वाठारांतलो रस्तो वीज खात्यान अंडरग्रावंड केबल घालपा खातीर खणून दवरला. ह्या प्रकरणाचेर कोणाचेंच लक्ष ना. हाका लागून अपघात लेगीत जाले. देखून समाज वावुरपी रॉक्झीन डिसोजान भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांक आपोवन हाडून रस्त्याची अवतिकाय दाखयली, तशेंच तांचे कडल्यान हो रस्तो दुरुस्त करून घेतलो. उदकाक वेवस्थीत वाट करूंक नाशिल्ल्यान पावसा वेळार दिवचलच्या पर्यायी बस स्टँडाचेर उदक तुंबपाचे प्रकार घडटा. उटंगराच्या पावसा वेळार तर बस स्टँडाक तळें निर्माण जाला. देखून बसवाल्या सयत प्रवाशी दुकानदारांनी हेर लोकांक त्रास सोंसचे पडटा. बस स्टँडाचेर चर खणल्यात, मात उदक वचपाक वेवस्था करूंक नाशिल्ल्यान बस स्टँडार उदक तुंबता. वत पडटा काय बस स्टँडाचेर चिखलाची दलदल जाता. बशी भायर भितर घेतना पावसाचें उदक प्रवाशांचेर उसळटा. देखून प्रवाशांक वायट अणभव येता.
अंदू मिरगा पयलींच बाजारांत रानांत फुलपी अळम्यांचें दर्शन जालें. पणजे दिवचले कारापूर तिस्कार ह्या वाठारांनी विक्रेते खातीर रानांतली अळमी बाजारांत आयला. ही अळमी 1000 रुपया वयर वांटो विकली वतात. सादारण आषाढी एकादशी वेळार रानांत अळमी फुलपाक लागता. अंदू मात एकादशीक 8 दीस आसतनाच अळमी बाजारांत आयल्यात. पेडणेच्या कलाकारांक प्रोत्साहन दिवपा खातीर आपूण प्रयत्न करीत रावतलो अशें आमदार प्रवीण आल्लेकारान सांगलें. सर्गिस्त पंडीत मनोहर बुआ शिरगांवकर ह्या दिसतीक बायला भजन सर्तीच्या उक्तावण सुवाळ्यान तो उलयतालो. शेनवारा हे राज्य पावंड्या वयल्या सर्तीक कोरगांवां सुरवात जाली. साबार पंगड हे सर्तीन वांटेकार जाल्ले. वन महोत्सवा निमतान पुराय गोंयभर वेगवेगळ्या कार्यावळींचे आयोजन केल्ले. परवरी आयोजीत केल्ल्या वन महोत्सवाक पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे आनी वास्को आयोजीत केल्ले कार्यावळीक थळावो आमदार दाजी साळकारान हाजेरी लायली. वास्को रोटरी क्लबान नौदळाच्या जोड पालवान वास्को झाडां रोयली. सगळ्यांनी एकठांय येवन सैम वांटोवपाक जाय. हालींसरा हवामान बदलाक लागून सैमाचो इबाड जाला. केन्नाय पावस पडटा आनी केन्नाय थंड पडटा. ताका लागून झाडां रोवपाक जाय अशें दाजी सांगता. श्री विठ्ठल रखुमाईच्या दर्शनाची उमळशीक लागिल्ले विठ्ठल भक्त पंढरीची वाट चलतना वेगवेगळ्या वाठारांत लोक ह्या भक्तांक उमेदीन येवकार दितात. माशेलच्या श्री देवकी कृष्ण वारकरी मंडळाच्या वारकऱ्यांक शुक्रारा वेगळोच आनी श्री विठ्ठलाची महिमा दाखोवपी अणभव मेळ्ळो. कर्नाटकांतल्या कागवाड ह्या वाठारांत ह्या वारकऱ्यांक चक्क बोकडांनी रिंगण घातलें.